डिसाइड केला मीटिंग आमचे आज मीटिंग डिसाइड झाला आजचे जे बजरंग दल आणि कोण दुसरे थोडे लोक ते आमचे शॉपाचेर येवन जबरदस्ती ते मारले लोकांक आणि लिगल इलिगल अशें कितें ते उलयताले। आमी कितें सांगपाक सोदता आमचे मिटिंगेन डिसायड जाला की तांकां लिगल इलिगल कितें करपाक जाल्यार तांकां पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट करूंक जाय आसलें, डायरेक्ट येवन हिंगासर अटॅक करपाक जायना। आज हिंगा तेंच्यांनी रॉड बीड घेवन तयारीन येयल्ले। आमी गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता की तुमचे आमकां प्रोटेक्शन जाय आनी तेंचेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवंक जाय, कित्याक आतां आमचे बी थोडे लोक एडमीट आहा हिंगासर आनी तेंच्यांनी येवन मारला आनी आमच्या लोकांक पुलीस स्टेशनान दवरला थंयसर, उलटो आमचेरूच ब्लेम करता। आमचे बिजनेस आमी कायद्या प्रमाणे करपाक चालू केला, गोवा मीट कॉम्प्लेक्सानूय येता आनी भायरसूनय येता। पूण हेंचे कांयच ना, आमकां पळोवपाक डॉक्टर आसा, पुलीस आहा आनी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स अथॉरिटी, हे आमचे अथॉरिटीज न्हू। बेश्टे येवन जबरदस्तीन आमच्या लोकांक मारला। आमी सांगूंक सोदता की गव्हर्मेंटाक की बेगींतल्या बेगीन तेंचेर एक्शन घेवपाचें, ना जाल्यार आमी मांडेसान चिकन मटन बीफ सगळे गोंयांत बंद करतले। बेगींतल्या बेगीन आमकां आफोवन आमचे जे अथॉरिटी आसा एनिमल हजबंड्री तेंच्यांनी कितें तरी रस्तो काडपाचें आनी तेंचे कडेन कितें उलोवन सॉल्व करपाचो प्रॉब्लेम। सर तुमचें नांव कितें? मन्ना बेपारी। मुझे शेख शबीर बेपारी फ्रॉम मारगांव, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कुरेशी मीट एसोसिएशन ऑफ गोवा। हांव हे सांगूंक सोदतां की आज जो इन्सिडंट जाला एससीपीडी मार्केटात ते बाय फोर्सली येवन ते मीट वॅनाचे दार उगड म्हणटा, आपल्याक इन्स्पेक्शन करपाक जाय, ते लिगल आसा कितें इलिगल कातरलेले आसा। हांव तांकां सांगूंक सोदतां की इलिगल ऑर इलिगल तूं वचून पुलिसीन कंप्लेन कर आनी पुलीस आसा ते फायंड आउट करतले ते लिगल आसा कितें इलिगल आसा आनी ते अपॉइंट करतले वेटनरी डॉक्टराक जे हायजेनीक आसा ऑर अनहायजेनीक, आनी तांकां जे हातीन जे मिसहँडल हे करपाक तांकां ऑथॉरिटी ना। तांकां कितें बी प्रॉब्लेम आसले जाल्यार ते पुलीस स्टेशन कंप्लेन करपाची। आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमचे गव्हर्मेंटाक आनी CMाक की अशें इन्सिडंट जावंक लागला आमचे मास बाय लिगली ज्यो गाडी येता फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्सून फ्रॉम गोवा बॉर्डर टू द डेस्टिनी, जावं म्हापसा जावं पणजी जावं वास्को जावं फोंडा जावं मडगांव जावं हांगा विथ पुलीस प्रोटेक्शन आमकां येवपा जाय, नाजाल्यार वी आर बाउंड एंड वी आर फोर्स फ्रॉम मंडेसून आमी हे सगळे बंद करतले बीफ मटन आनी चिकन। कितले मनीस आतां एडमीट आहा हॉस्पिटल? आतां आमचे 3 मनीस एडमीट आहा, 3 मनशाक रोडाचेर मारलेले आसा आनी ते बाय फोर्सली ते दार उक्तेकार आमी सोदूंक आमी हे चॅक करूंक सोदता आनी ताका कोण ऑथॉरिटी दिला ते सगळे चॅक करपाक। तुमी जर वचून पुलिसीन कंप्लेन करूंक सांगलें, पूण पुलिसीन कंप्लेन करपाक तयार ना ते बाय मॅन हँडली ते हे करूंक लागला। तुम्ही आतां हें केला न्हू की तुमी बंद करता म्हणून, आतां क्रिसमस हे आहा न्हू 23rd 24th 25 ना, आतां ना जाल्यार ते आमकां अटॅक करतले आतां। ताका लागून गव्हर्मेंटान आनी गव्हर्मेंटान हेंचें कितें सोल्युशन करून आमकां पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें की क्रिसमसाचे पयलीं कितें प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करून दिवचे। आमी क्रिसमसाक लागून बंद करनाका आनी आमच्या लागून आमी बंद करना। आमकां आतां माल हाडपाक थिंगा नेबरिंग स्टेट्सून हाडपाक आनी आमची जिवाची बी मेन प्रॉब्लेम आसा, रिस्क टू आवर लायफ। आणि एक फाटल्या दिसांनी आता एक 8 दिसां पयलीं गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिगलान लायव्ह एनिमल येताले बफेलो विथ प्रॉपर डॉक्युमेंट। त्या टायमार सुद्धा हेच बजरंग दलवाले अटॅक करून गाडी रानान व्हेले आनी कुंकळ्ळी, ड्रायव्हरांकूय मारला थंयसर। हे सगळे सारखे गुंडागर्दी भशेन जाला, नक्सलवादी भशेन हे काम करपाक लागल्यार हेंचेर कितें तरी गव्हर्मेंटान एक्शन घेवंक जाय बेगींतल्या बेगीन। आमकांय खबर आहा क्रिसमस आहा आतां, पूण आमकां तर आमकां प्रोटेक्शन जाय न्हू। बेगींतल्या बेगीन गव्हर्मेंटान कितें तरी क्रिसमस आहा आनी फेस्टिवल आहा सिजन, आमकां कितें तरी प्रोटेक्शन दीत जाल्यार ते मागीर चालू जातलें न्हू।